आयज आमी साळगांव मतदारसंघातल्या सांगोळडा वाठारान आसा आनी हो मेन टुरिजम रस्तो आमी टुरिजम करून आड्डी मारीत आसा पूण टुवर्ड्स कालांगूट बीच आनी जे आख्खे टुरिजम जे जाता कोळंगुटी ह्या टुरिजम डेस्टिनेशना कडेन वचपी हो रस्तो आसा आनी ही परिस्थिती अशी आसा। हे सांगोळडाची परिस्थिती आख्खे भितरले रस्ते सांगोळडा टू साईबाबा रस्तो वयता तोय आमकां काडपाचो आसा। सालिगांव टू पिल्यांना वचपाचो रस्तो हा पळय तोय आमकां काडपाचो आहा आनी बाकीचे सगळे जे रस्ते आसा ही परिस्थिती अशी जाल्ली आसा। आमी फाटल्या एक 15 दिसां पयलीं एक भुरगो असो 23 वर्साचो तरणाटो असल्या खड्ड्यान फुडें त्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन पडोन मेलो। अशे कितकेच जाणांनी हातपाय आपले गमयले तगल्यो फोडल्यो। हांव म्हाजो सादो प्रश्न विचारपाचो आसा की ह्या मतदारसंघान जेंकां निवडून दिल्यात मागीर ते आमदार आसूं झेडपी आसूं पंचायत क्षेत्रांतले आसूं हे कितें करता हेंच्यांनी ह्या सरकारा कडेन वचोन सरकारा दरबारांत ती डिपार्टमेंटां आसा तेंचे कडेन वचोन हे करप। हांगा केन्ना तरी एप्रील मे म्हयन्यान सिवेजीचें काम जाल्लें आनी ते पर्यंत आयज पर्यंत अशें ही परिस्थिती आहा रस्त्याची पाड पडलेली आहा। एक हांगा लायनीच्यो लायनी जाता केन्ना जातलें म्हणजे सगळ्या मतदारसंघातले लोक भायर सरल्या नंतर करनाय केल्या नंतर मागीर बंद जातलें काय कितें? ह्यो लायनी बंद जाता पळय टुरिजम वयता म्हणटा पळय ते हांगा अर्दे वर उरता 15 मिनटां उरता ते सगळे बोबाळ मारल्या नंतर मागीर रस्ते जातले काय कितें हो प्रश्न म्हाका जेंकां कोणाक निवडून दिल्या तेंकां विचारपाचो आसा। तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता हेजेर काम करपाची गरज आसा आनी मोटरेबल रस्तो करपाचो आहा। कित्याक वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर पेईंग टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट आनी त्या खातीर रस्ते बरोबर जावपाक जाय आनी ते बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय। ना जाल्यार मागीर आमच्या हातान जर भायर गेले जाल्यार आमचो गुन्यांव करनाका इतकी शिटकावणी दिता। देव बरें करूं। भाई 4-5 महिने पयलीं तो जो हॉटमिक्स केल्लो हय पूण आयची दशा पळय जाल्यार हाजी तुमचें कितें म्हणणें आसा? केल्लो पूण कशें आसा जे इंजिनियर आहा एक्सपर्ट आहा हॉटमिक्स करपी तेंचे व्हडले व्हडले प्लांट आहा थंय कितें चल्ला गोलमाल चल्ला बरोबर आसा ना बरें आसा हे तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आहा। ते जर सगळें सारकें आसलें जाल्यार अशें रस्त्याची पाड पडची नासली। त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हेजेर उत्तर बेगीनल्या बेगीन काडपाक जाय हो प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा। बीजेपीचे मनीस त्या सरकारचे मनीस सरकारान काम केलं सरकारान तुमकां सपोर्ट आज इतके आसतना ह्या रस्त्या संदर्भात उलोवपाची कितें जबाबदारी? हांव बीजेपीचो मनीस पयलीं आसलो आतां आसलो हेच्या फुडेंय आसतलो। जेंकां कडून निवडून दिल्या पळय तीच कामां करूंक दिल्या। म्हाका जेन्ना निवडून दिलो तुमी हे आहात तेका नोन आसात हांवें कितें केलां पळय ते जेंकां कोणाक निवडून दिला पळय तेंचे कडेन जमाना तेंच्यांनी हात वयर अशें करचे बे म्हणजे आमी करून दाखयता। जेंकां आमी घरा बसल्यात आनी घरा कडेन आहा पळय निवडून दिता गरज पडली गोल्सांतले पयशे मोडटा आनी हे सगळें करून दाखयता। तेंच्यांनी फक्त प्रेसा म्हऱ्यान येवचे हात वयर करचे आनी बे म्हणचे हांव करून दिता। सध्या तुम्ही अशें म्हणूंक सोदता की खंय तरी प्रॉपर प्लॅनिंग ना म्हणून? हय जे कोण निवडून दिले पळय इनएफिशियंट कसल्याच कामाचे न्हू म्हणून हे अशें जालां नाल्यार साळगांव मतदारसंघ असो केन्नाच आसलो नासलो। त्या खातीर हें जालां तेंच्यांनी बे म्हणचे आमी करून दिता। आतां कालूच एक नोटिफिकेशन आयलें की खंय तरी सांगोळडा टू सांगोळडा जंक्शन तो रस्तो बंद आसतलो म्हणून। आतां चडशे लोक त्या रस्त्याचेर आपले वाहतूक करतले हाजें कितें म्हणणें आसा? तेज्या खातीर कितें आसा की सरकारान योग्य दुसरो रस्तो वचपाक जावो पळय तो करचो। मागीर मे बी आतां आमी म्हाजे परवरी आसा परवरच्यान सालिगांव वयताना 8 ते 10 मिनटां लागता मागीर एक 20 मिनटां लागतली व 30 मिनटां लागतली। वी हॅव टू बेर आमी 4 म्हयने हांगा बेर करूंक ना। हांगा रस्ते आमी तेवटेंतल्यान वयताले मरे आनी ते केलां मरे आनीक समज 15 दीस किंवा 1 म्हयनो जर बंद पडले देर इज नो प्रॉब्लम आमचे कसलेच प्रॉब्लम ना पूण तो सारको करचो बरोबर करचो मोटरेबल करचो लोकांक येवपाक वचपाची व्यवस्था करची। सो सध्याचो आमदार एवरी डायरेक्शन फेल जालो अशें तुमी म्हणूंक शकता? हांव सरळ सांगला आहा सरळ म्हजो कितें आसा उत्तर पळय तें तुमकां दिल्लें आसा। काम करपाची पद्दत हे बीजेपीन अशें चलना त्या खातीर तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन करचें
इतक्याच माझी शिटकावणी. तुम्ही ती डेप्युटी मिनिस्टराक बी ते सांगतले जर ते फेल झाले, जो सीएम आसा सध्या जे आसूं सीएम आसूंक जाल्यार पीएम आसूं, जे कोण आसा पळय ते जर फेल झाले जाल्यार आमकां सुत्रां हात्यान घेवची पडटली आणि आम्ही थंय वचून योग्य प्लॅटफॉर्माचेर सांगून ते करून घेतले.